भोमा उड्डाण पुला खातीर केल्ले सिमांकन भोमाकारांक मान्य ना. मुळात तांकां फ्लायओव्हरूच नाका खंय. बायपास जाय ह्याच मागणेचेर भोमाचे लोक ठाम आसात. भोमांतल्यान बायपास काडप शक्य ना, खाजन जमिनी येतात अशें मुख्यमंत्री म्हणटालो. भोमा गांवांतूच खाजन जमिनीची आडखळ कित्याक? ती मडगांवां कित्याक जावंक ना? तो बायपास कसो खाजनींतल्यान काडलो काय म्हणून भोमाकार विचारतात. उड्डाण पुलाच्या सिमांकना वेळार देवळां मेरेन मार्किंग पाविल्ल्यान भोमाकार जाळावले. गांवची पुरातन तळी लेगीत ह्या मार्किंगेंत येता अशें थळाव्यांचे म्हणणे. भौशीक बांदकाम अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण हो उड्डाण पूल 25 मिटराचोच आसतलो खंय आणि 30 ते 35 मिटर जागो सपदरी रस्त्या खातीर संपादीत केला. फकत 4 घरां ह्या प्रकल्पात येतात, ती काडची पडटली. आयज जो कितें प्रकार जाला तो फुडले बसके वेळार मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालतले अशें भोमकार सांगतात. त्यांच्यानी काम कांयच करू ना. कित्याक करू ना हांव म्हणटा पळय, एकेकडे त्यांच्यानी 25 मिटर मेजर करून दाखयले आमकां, एकेकडे त्यांच्यानी 57 मिटर मेजर केले. इट इज रायट. आणि कोर्टान जो त्यांच्यानी जो फिगर दिला पळय 60 मिटर आणि माझ्या घरा कडेन 25 मिटर, हांगासर तिकडे 57 मिटर, फिगरूच तो टॅली जायना. उरलेल्या प्रमाणे हांगासर काय घडना. कित्याक आमी सीएमा कडल्यान प्रॉमिस करून घेतलेली की तुमी हांगासर मार्किंग करा. कसले खंय खंय तुमचे कॉलम्स बीम येतले उबे जातले पळय न्हू, ते मार्क करा म्हणून. पूण ते हांगासर काय जाल्लें ना. हांगासर फक्त जे आतां एक्विजिशन करपाक तांकां एरिया कितली जाय पळय न्हू, ते मार्क करून पळयता. आतां अलायनमेंट काय ना, काय प्लॅन ना, काय ना. तांकां ताली सारी कितें प्लॅन आहा म्हणल्यार काय ना. तांकां फक्त आतां एक्विजिशन करपाक जाय. हे देवाक आमचे हेज्या न्हू, मुर्ती हाडून थापण केल्ले न्हू, रेणीनूच वयर सरलेली सगळीं देवाक देवताराचे पासून तुका हे तशीच आसा. सैमी तळी आसा ती वचोन तळी वयतली अशी तळी जायी जी आमकां देवस्थानां. कित्याक जर साकाळी पयले आतां काय न्हू, पयले थंय येवन ती नाण गडी सीएमा काय नाले आमकां तुमी मोजून दाखयतले जाय जाल्यार कितलो दाखोवपाचो 60 मिटर दाखयता म्हणल्यार सीएमान कित्याक उलोवंक करूं ना. त्या ड्रॉइंगा आमचे कडेन येवना. मागीर ते कितें मार्किंग करपा आयल्या हांगा? तेंचे कडेन काला रिपोर्ट ना कळ्ळें. मागीर ते कितें मार्किंग करून घेवपा आयल्या? तेंचे फावंडेशनाक डिटेलूय ना. बाबा पिलर खंय येतलो. आतां हो पिलर समज हांगा तो म्हणटा हांगा येवं शकता, थंय येवं, ही सेंटर लायन म्हणटा, ही सेंटर लायन हांगा येवं शकता, थंय येवं शकता म्हणटा. बरोबर, थंय येवं शकता. समज भितर येयलो, भितर समज येयलो जाल्यार आमची तळी पाड पडली आणि भायर येयलो. भायल्यान फावंडेशन पॅड येतलें. फावंडेशन पॅड समज 1 मिटर 1.5 मिटर 1.5 मिटर समज फावंडेशन पिलर येयलो जाल्यार त्या कमीत कमी 1.5 मिटर भायर फावंडेशन पॅड वयतले. 4 वटे वयतले ते. मागीर तेंका तळी पाड पडचे ना आमची. प्रमाणात हांगा वातावरण तंग जातलें हेजे मुखार अशें तरेन सिच्युएशन उरलें जाल्यार मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलें तुमी आयज मोजमाप करून घेयात आनी मागीर परत तुमी हांगा येयात आनी आमचे कडेन आपले कडेन चर्चा करात. त्या संदर्भात ते परत मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करपाक वतले तेन्ना ते आमी ओपोज करतले की आमकां फ्लायओव्हर नाका, आमकां डायरेक्ट हांगा बायपास दी अशी म्हणून ते मागणी करता असतील सांगलेलें आसा. मंदकते खातीर भोमाच्यान एकनाथ केळेकर.